नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। मायनिंग नव्यान सुरू करूंक कमीत कमी लागतली 3 वर्सां। पावणी केल्या उपरांत हेर प्रक्रियेक लागतलो बरोच वेळ। मायनिंग डिपेंडंटांचे जातले हाल। एकोणीस मार्चाक ट्रक धनी संघटना आणि गोवा बार्ज धनी संघटनेचे चलो पणजी। सरकाराक जाग हाडपाक मोर्चा। बार्जवाल्यांचो बार्जी मांडवीत पार्क करून चक्का जाम करपाचो प्लान। केंद्र सरकारा मेरेन अर्थीक स्थिती पावोवपाक गोयच्या बीजेपीचे यत्न। केंद्रीय फुडाऱ्यांक मेळून सांगली परिस्थिती। 20 तारखेक गडकरी गोंयांत। गोंयांत ड्रग्साच्या वेव्हाराक थळाव्या बायलांचो वापर। गांजा, ओपियमा सारखे ड्रग्स शेजारच्या राज्यांतल्यान येता म्हूण पुलिसांक खबर। सांत आंद्रे आणि सांताक्रूज मतदारसंघातल्या सरपंच पंचांचो पीडीए आड आवाज। गांवच्या लोकांक नाका पीडीए। टीसीपी मंत्र्यान पयलीं पीडीएतले गांव डिनोटिफाय करचे अशी मागणी। उतोर्डा केशींत आदलो मंत्री आमदार मिकीक अटकपूर्व जामीन। 15 दीस बेताळ भाटींत। 60 दीस उतोर्डा नो एंट्री। आणि गोयचो राहुल प्रभुदेसाय माउंट एव्हरेस्ट सर करपी जातलो पयलो गोंयकार। एप्रिल आणि मे म्हयन्यांत ताचो एक्सपिडिशन चलतलो। नव्यान मायनिंग सुरू करपाक कमीत कमी 3 वर्सां तरी लागतली। पावणी केल्या उपरांतच प्रोजेक्ट प्रमोनंटाक ईसी आणि हेर दाखले मेळोवपाची प्रक्रिया सुरू करपाक मेळटली। अदमास पळयल्यार पावणेचे नेम थारावन पावणी करूंक कमीत कमी 2 वर्सां तरी लागतली। त्या उपरांत पर्यावरण दाखले मेळोवपाक कमीत कमी 560 दीस म्हळ्यार 1.5 वर्सां वयर वेळ वता। 560 दिसाच्या वेळांतय कितले अर्जदार आसात त्या प्रमाण तांच्या जनसुनावणेचे दीस धरून आनीक वेळ वाडूं येता। सरकारान आतांच पावलां उबारून वेवसाय चालू केलो ना जाल्यार परत बेगीन सुरू जावप साप्प कठीण। सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाण मायनिंगाच्यो ईसी नव्यान घेवन सगळ्यो प्रक्रिया परत सुरू करचे पडटले। मायनिंग नव्यान सुरू करपाक सुरवातीपासून सगळ्यो प्रक्रिया परत सुरू केल्यार कितलो वेळ लागतलो ताचो अभ्यास प्रुडंटान केलो। प्रुडंटान ईसी मेळोवपाचे नेम आनी प्रक्रिया तपासल्यो। मायनिंग सुरू करपाक EIA रिपोर्ट गरजेचो। 2 सिजनांचो EIA रिपोर्ट करूंक 435 दिसांचो वेळ लागता। कॉम्प्रेहेन्सिव्ह EIA रिपोर्ट करूंक 560 दिसांची गरज। हो वेळ एक लीजधारक वा एक अर्जदाराक लागपी। चड लीजधारकांची प्रक्रिया आणि जनसुनावणेचो वेळ आनीक वाडटलो। अर्जांची छाननी जाल्या उपरांत पोल्युशन बोर्ड जनसुनावणी घेता। हाचो अर्थ एन्व्हायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट जनसुनावणे करूंक पर्यावरण दाखलो मेळोवपाक 1.5 ते 2 वर्सां वतली। मात ह्यो प्रक्रिया पुराय करचे पयलीं केंद्रांतल्यान पावणेचेर निश्चित धोरण आनी नेम तयार करचे पडटले। धोरण आनी नेम थारल्या उपरांत पावणेची प्रक्रिया घोशीत करप। पावणी जाल्या उपरांत अर्जदार पर्यावरण दाखल्या खातीर अर्ज करूंक शकतले। सध्याचे सरकारचे कामकाज लोकसभेची लागीं पाविल्ली वेंचणूक ह्या गजालींचेर नदर मारल्यार 2 ते 3 वर्सां सहज वतली। पावणेची प्रक्रिया सुरू जावपाक 2-1 वर्सां आनी ईसीक 560 दिसूच धरल्यार कमीत कमी 3 ते 4 वर्सां मायनिंग सुरू जावपाची चिन्नां ना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी। 19 मार्चाक ट्रकवाले आणि बार्जवाल्यांचो चलो पणजी मोर्चा। मायनिंग बंदीचेर सरकारान कितेंय करून तोडगो काडचो ना जाल्यार लोक कशे रस्त्यार येतले ते दाखोवपा खातीर हो मोर्चा। गोवा बार्ज धनी संघटनेन जाल्यार बार्जी हाडून मांडवी न्हंयत पार्क करून चक्का जाम करपाचें थारायलां। उत्तर आणि दक्षिण गोंय ट्रक धनी संघटना आणि गोवा बार्ज धनी संघटनांनी आपापलो प्लान जाहीर केलो। मायनिंग बंदी आड सगळेच एकठांय जायल्यात। उत्तर गोंय आणि दक्षिण गोंय ट्रक धनी संघटनांनी मिटींग घेवन 19 तारखेक चलो पणजे जाहीर केलें। तुम्ही सगळे हांगा एकाधिक खूप झाले आता आपल्याला मेसेज येतो तुम्ही तुमच्या प्रत्येक घरात पावपाक जाय। आता देवरानं म्हटला 19 तारखेक मोर्चा
मोर्चाची रूपरेषा ठरवपाक फाल्यां एक्झिक्युटीव मिटींग जातली, फोंड्या दनपारां येतात आनी ती मिटींग थारावपी आसा ते 5 मिनटां तुमकां कळटलो. आमकां सकाळी वचून ब्लॉक करपाक मेळचें ना, कित्याक 12ची एग्जाम आसा. आमकां टायमींग मातसो चेंज करचो पडटलो. टायमींग तुमकां आमी फाल्यां थोड्या पेपरार घालतले आनी आपले गांवांत तुमी कोण कोण तें सांगपाचें. जर आमी रस्त्यार देवले तर आमकां कोण हाडूंक शकना. पूण आमच्या मदीं ती हेल्थ पावर ना, एनर्जी ना. तूं आमची न्हू, म्हणजे आमकां अजून कितें जालें तें खबर ना. आमकां हेचो रिजल्ट कितें जालो तो सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर केल्या 4 वर्सांनी 2 वर्सांनी मागीर चालू जातल्यो. पूण वस्तुस्थिती तशी ना. कोणी लुटले, आम्ही लुटले, तुम्ही लुटले, कोणी लुटलो. आमचे निर्णय मारीक केली तेंच्यांनी ना, कोण भितून पडलो ना. डिस्ट्रिक्ट युनियन फाउंडेशन आणि परमनंट आयर्न ओर फंड जे सरकार मायनिंग कंपनी कडल्यान कलेक्ट करता, 30% रॉयल्टी म्हणून कलेक्ट करता, ते 600 कोटी अजून सरकारने तिजोरीत पडून आसा. त्याचो कांयच उपयोग करूंक ना. एका जबाबदार कोण? आम्ही 40 आमदार आमी निवडून आयले तेमी. आयज हांव सगळे एसोसिएशनाक मागता, बाबा आमी आतां कोणे डेट सांगली, आमी 19 तारखेक पणजी या, वचोन कितें करया, तेंगे 5 मिनीट करून तुमी परत येवपाचें सांगा. मंत्री येता, कोण आमदार येता, आपल्या कोण बाजू ठोकता, तेच काय सांगलेले रस्त्यार जावया, ते आता. ट्रकवाल्यांच्या मोर्चात बार्जवाले वांटेकार जातले. बार्जी मांडवीत पार्क करून चक्का जाम करपाचे बार्जवाल्यांनी थारायला. मायनिंग आमगे बंद जाला 16 ऑनवर्ड्स आनी सरकारान अजून बंद जावचे पूण कांय करूं जावना सरकारा कडेन. तेका लागून आमी जायती आमगे प्रेयर्स मांडली गोवा गव्हर्मेंटा कडेन आनी कांय करपा जालो ना म्हणून ऑल मायनिंग इफेक्टेड लोकांनी एक 19th बंद करपाक केलां आनी वी आर ऑल्सो पार्टिसिपेटींग फॉर इट नाव. साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा ट्रक ओनर एसोसिएशन आनी प्लस मायनिंग डिपेंडंटांनी वी आर गोइंग टू टेक आवर बाजीस एंड ब्लॉक द चॅनल. ट्रक ओनर्स आर ऑल्सो गोइंग टू ब्रिंग देयर ट्रक्स, दे आर ऑल्सो गोइंग टू ब्लॉक द रोड्स. आनी ही बंद आमी कित्याक करपाक केल्या की दाखोवपाक सरकाराक की लोकांक त्रास जावपा हाय, कितेंय जाल्यार तुमी ते बेगीन एक्शन घेवची म्हणून, कितेंय जाल्यार करची म्हणून. तेच भाशेन गव्हर्मेंटान जे आमगेले एप्रॉक्सिमेटली 100 to 109 CR लोन उरता ऑफ टोटल इंडस्ट्री. गव्हर्मेंट हॅज टू टेक केअर ऑफ दीस लोन इफ दे आर नॉट स्टार्टिंग द बिझनस. अमाउंट फ्रीज करचो आनी बँका सांगचे एक्शन घेवची न्हू म्हणून जे मेरेन बिझनस स्टार्ट जायना ते मेरेन. मेन आमची पण आमी उपाशी पडटले, तो गव्हर्मेंट उपाशी पडचो ना. कित्याक पयला आसता तुमी गोंयकार जेन्ना उठता तेन्ना सगळ्यांचे फुटता. तियात्रान तुका पयलीं सांगलें 1 वर्स पयलीं, हांव सांगता गोंयकार जेन्ना उठता तेन्ना 43 मंत्री आनी आमदाराचे कशे फुटता हें दाखोवपाक जाय. ताचे खातीर तुमी मोठे संख्येन म्हाजे कळकळीची विनंती, सगळ्यांनी आपापल्या तरेन आपल्या फॅमिलीक आपल्या लोकांक सांगचें आनी मोठे तरेन 19 तारखेचो आमी मोर्चा करता, ताका मोठी उपस्थिती लावची. म्हाजी इतलेंच रिक्वेस्ट आसा, कित्याक जो पर्यंत आमी पणजे व्हरून उपस्थिती लावपाना आनी जो पर्यंत आमी तो ब्लॉक नाल्यार आमचे 10-15 हजार लोक उबी रावन जेन्ना आमची युनिटी आमी सरकाराक दाखोवपाना, सरकार कसोच जागो जावपाना. आज आमची 17 तारखेक लावणे कामाक्षी वाला मिटींग जाली आनी ते मिटिंगा अशें थारलें की आमी 19 तारखेक प्रचंड प्रमाणात पणजे वचपाचें. आमच्या हक्का खातीर मायनिंग बंद जाल्लेलें आसा आनी आमी त्रासांत पडलेले आसा. असो भयंकर इतलो कठीण प्रसंग आमचेर पयलीं येयलेले ना, तो प्रसंग आतां येयलेले आसा आनी मुखार भितर येतलो अशें दिसता. हेजे खातीर आमी पोटतिडकीर 19 तारखेक चलो पणजे करपाचें आसा. एकंदर पळयत जाल्यार 19 तारखेक चलो पणजेन गोंयांतले मायनिंग बंदी आड चळवळ सुरू जावपाची चिन्ना. सरकार अशा परिस्थितीत कितें तोडगो काडटा आनी हो मोर्चा हाताळपाक कितें रणनीती करता तें म्हत्वाचें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.